दुसरा नाम है कैलास. जाल्यार एकच काम फेल गेले. मागे नागराज माणसांच्यान दूर जालो. काय बेजार ना. जंगल को राजा को भूख लगता है, उसकी नजर दूसरे पे रहता है. तू खेळा पार्ट असा कितें आसता आणि एकटोच असता कितें म्हणटा खबर आसली तुका. ए शता तोंड सांभाळून उलय. जर तर तू हाफ मेंटर रावनिशिल्ले तुझे 3, 13, 12, 18 करतशिलो. अरे तू रागात जायना रे. हा तू रागात जाला न्ही बरो दिसता पळय. मात आसून सांग रे. असला खेत्या भशेन आसना का माकडा भशेन आस माकडा भशेन. हे मेंटल ह्या जंगलात कशेन पावले. हेका कशे करून धांवडेश पडटले. कितें रे. हा म्हाका धांवडेच कितें तुगेले बापाक रोडो. हांव कितें धांवणूक हिंगा रनिंग आसा. ए शता उलयता उलयता तुगे खोबत जाले. चल वाचिंच्यान. रागात जायना का. हा हे पळय रागात जाला न्ही. रागात जाला न्ही म्हाजे बरें एक डान्स करतलो. मागीर बाबू पळय गाणी सांगून न्हिदेतलो. हय अरे जंगली जानवर नमस्कार म्हटलो. अरे अरे तुम्ही हांगा जोड्यान आहात. ए पिंडाक कितें सांगलां. तकली सकल आनी पाय वयर करून धरतलो. हुशार. ओ बाबू बाबू तेण तुका सवले. हा हे पळय तू बेस्ट डान्स करता न्ही. तू म्हाजे बरें एक डान्स मार रे. हा हांव पापिस्ट. हांव गेले कडेन येले कडेन एकूच जानवर आनी मेंटल मेळटात म्हाका. अरे ए पिंडाक मागेल एरिया येवन कितें उलटा उलयला. पायाच काटे काडटलो. एक मेंटल आनी एक पिंडाक तेच कडेन उलयला हांव खंडान पडटलो. अरे थांब रे. अरे थांब रे. अरे हे जनावर माझ्या पर डान्स करते किती धावणार जाते का. हा अरे देवा अचान जागो हाय खाली केल्लो. हांव खो पावलो तो म्हाकाच कळटना. हांग रावल्यार मागेलो आशिल्लो निवळोन वयतलो. अगं तू म्हूण म्हाका कित्याक त्रास दिवंक लागला गो. ह्या जंगलातून तू कित करूं लागला. सावकार नमस्कार केलो. अरे पाप्या तुगे सुखान अशें संसार कित्याक दुखात घालता. स्वार्थीन कितें मेळटा तुमकां. कितें मेळटा कितें मेळटा म्हण विचार. सोरो जिवाक बरो. सोर पिलार बरें आशिल्ल्याक आनीक वायट आशिल्ल्याक एकच नदरेन पळयता. अरे हे पळय म्हागे बाळाक कितें खाऊ घेवन येयला. म्हागे बाळाक न्ही भूक लागला. न्ही रे बाबू न्ही. सावकार तुमकां एक गोष्ट सांगू. सांग रे. तशें काय ना. सावकार हांव गरीब मनीस. म्हागे चली रीण म्हण आसा. तेज बरें लागून जावूंक एक बरो चलो जाय. मागे तर तसलेच. हे पळय म्हागे चल्या पण लग्न करतलो. हय म्हागे चल्या पण लग्न करतलो. हय तुगे तसलेच म्हणल्यार पिऊ चड सोड न्ही रे. सावकार सोरो सोडल्यार हांव वाचना. सावकार कित्याक काय म्हणल्यार म्हाका खूब मोठे कॅन्सर आसा. तशें म्हूण दिवसा दिवस हांव सोऱ्या नशेत रावता.
म्हाका कॅन्सर आसा म्हण म्हागे जाल्याक अजून खबर ना डॉक्टरा कडेन वचून गळ सुद्धा आडवा धरून चला कांयच कमी जालें ना. तू भिनाका तुगे चले चल पळयचो जबाबदार हांव घेता. मागीर चल तो जिवंत राबता चिलो हेगे चले पर हांव लंकन दिती चिलो. तुम्ही किती उलयतात म्हाका मात उलोय सांगा रे किती उलयन म्हण घेवन. सावकार तुमचे बरे जाऊ. तुमगेले त्या आशीर्वादान एक ना एक दिवस तुझी बायल बरी जातली. सावकार तुगेली बायल असे जावचे कारण कितें? ती एक व्हड कहाणी आसा. वयता तुका सगळें सांगता. बाळाक भूक लागेल आसतली. भूक लागली बाळाक म्हागे बाळ रडटलो. या हा शोनू मागीर नागराज खंय गेलो? नागराज मागीर जिवनाक यो मागीर जीवन साथी जावन यो नागराज यो. वचन हाव दिता प्रीती
अरे देवा, स्वप्नात येलो नागराज. देवा, मागील जीवनात नागराज मागील जीवन साथी म्हणून येऊ तर कोटी कोटी नमन करतो. पण तुमोन म्हणजे किती जरा जा दे हा पहिल्याच भितर येईल असली किती रे कोण जाय तुका आणि हाव तुका पाय पडू मग किती पिशे लागला. विशी घेतात तीच सांगतात मॅडम. तुगेले सोंडी फोन दवरतले आमगे घरात येऊन तू आमकां काय शिकयता. फायदा कोणाक फायदा फायदाच सांगत ना तुका लॉस करू येला म्हणल्यार तुगे बाबा कडेन पयशे मागू गेला. अरे तू त्या डॉक्टराला कंपाऊंडर मरे आणि खंयचे पैसे दिवचे आहे. म्हाका पयशे दिवच न्ही तुगे बाप्पान डॉक्टराक पयशे दिवं जाय. म्हागेले बाप्पा डॉक्टराक पैसे दिवचा ते आणि खंयचे पैसे. अरे तुमगे हॉस्पिटलात उदरी व्यवहार चलता का किती रे. फर्स्ट टाइम ऐकता हा हॉस्पिटलात उदरी करचे. कितें हॉस्पिटल मर्जी करचे कितें उलयतात मॅडम. हे आणि एक केवल असा एक सांगल्यार दुसरेच ऐकता. हॅलो तुगेलो बाप्पू खंय गेला. हा तेणी म्हाका खूब पयस दिवचे आसा. कितें मागीर बाप्पान तुमकां पयशे दिवचे आसा. हे पळया आमी खूब गरीब आसा आमचे कडेन भरपूर हुंड ना. तर आमचे कडेन भरपूर कुंड आस खंय तुमगे चित भाता मिल आशिल्ले. हे पळया हांव तुमी घरा येयल्याक तुमकां मर्यादा दिवन सांगते आसा येयल्ले वाटेन परत वचा. तूं तुगेलो बाप्पा आपय पयले म्हाका तेका उलोव जाय. आणि आपयना जाल्यार कितें करतले. हे पळय बरे भशेन हेंच्यान जागो खाली करा ना जाल्यार पुलिसांक आपोवचे पडटले. हांव बी तुका बऱ्या रितीन सांगता नाजाल्यार आत्तां तुमी घर सोडून वयचे पडटले. कितें शट अप. अरे आमगे घरान येवन तूं म्हाका वाच म्हणटा. मेकअप सर ए बंद कर तुगेलें रामायण आनी चल वचून लाग हिच्यान. बाये कसलो आवाज गो. सर तुम्ही हय आमी तुगेले घर जप्ती करूं येला ते बी कायदेशीर. सर हा सोऱ्या नादान म्हागे जीवन वायट करून घेतले. आता कळ्ळें म्हाका पयलेच विचार केल्यार हा लास्ट स्टेजीर पावून आशिल्लो. कितें बाबा बाबा हे कितें उलयता तूं. बाये हा हा तुगे बाप कित्याक नशेत रावतालो आज पर्यंत सांगल नाशिल्लें तुका. आता हा नशेत ना आसतना सांगता तुका. सर सर तुम्ही वचा घरा. पेपर हांव ना जाल्यार मागेले बाय दितले. ओके जालें पेपर मुद्दम मान रीड करतले. बरें बरोबर वचा. बाबा कितें जालें सांगा. आणि आणि घरात पेपर त्या डॉक्टराक दिवचे की म्हाका पण कितें म्हण कळना. सांग सांग बाबा सांग कितें जालें. आजपर्यंत एक मोठी गोष्ट लिखून दवरली तुका. ते कितें काय म्हणल्यार म्हाका एक मोठो रोग आसा गो. कितें बाये तो सुमार खर्चसाठी डॉक्टराकडे घर अडवा दवरले. आया सोरे पिऊन पिऊन माल अडवा दवरला म्हणून लोकांक सांगले. बाबा बाबा कसलो तो रोग रे कसलो तो रोग. बाये तो म्हणल्यार म्हाका ब्लड कॅन्सर जाला. हाय बाये
म्हाका ब्लड कॅन्सर जाला ते तोंडातलं रक्त येताले हांव तुका सांगलो नाशिल्लो हो तुगेल बाप गरीब आशिल्लो गो तुका हांव कांयच करूं पावला गो कांयच करूं पावला गो म्हाका माफ कर गो तुवें म्हाका माफ कर गो बाबा हे किती सांगता तू आपल्या नशिबात उरते पळय ते कोणाकच चुकना रे कोणाकच चुकना बाये आज माझी ही अखेरची दिवस दिसता गे बाये बाबा तशी उलय नाका रे तुका सोडल्यार म्हाका आनी कोणालो आधार आसा रे बाबा कोणाला धैर्य दवर बाबा देव बरोच करतलो तुवें हे एक गोष्ट सांगू तुका खंयचोय बापूय आपल्या पोरा असली गोष्ट केन्नाच सांगना जाल्यार मागेल परिस्थिती पळोवन हांव सामकेंच पडटा बाबा किती उलयता तू हे ते सांगले ना म्हाका कशें म्हण कळटलें तू एक बरो चल पळोवन लग्न जागो तुवें लग्न जा थंय कशी ठरपा बाबा त्याच्याबद्दल तुम्ही अजिबात काळजी करू नका एक बऱ्याच जणाकडे प्रेम केला आणि तो माझ्या बऱ्या फाला लग्नाचा तयार असा खरंच बाये बाबा किती जातं तुला बाबा तू एक बस तुवें किती जातं तुका हांव आतां खुश येतोय तू तुवें हांव खुश येतोय बाबा 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 किती जातं तुका बाबा बाबा किती जातं तुका डॉक्टर कुठे आहे बाबा बाबा किती जातं